मोगाच्या भयणी भावांनो, ऑगस्टाचे म्हयन्यांत 2010 ह्या वर्साक चिली ह्या दिसांत एक मायन अकस्मात कोसळ्ळें आनी 33 कामदार ते मायनाच्या पंदाक ते शिरकून उरले. 2300 फीट खाली ते शिरकून उरले आनी वयर संवसाराक कांयच खबर आसूंक ना. ते मनीस जी आसात वो मेले कांयच खबर आसूंक ना. जायतो प्रयत्न ताणें केलो, ड्रिलींग केलें आनी 16 दिसां उपरांत एक ड्रील पावलें सकयल आनी त्या ड्रिला ताणें भायर काडले उपरांत एक नोट तांकां मेळ्ळो आनी त्या नोटाचेर अशें बरयल्लें आसलें की आमी 33 जाण सगळेच बरे आसात. आनी हें आयकून आख्खो संवसार खुशाल बरी जालो आनी रेस्क्यू आनीकूय बरो जावंक पावलो. म्हणजे रेस्क्यू टिम्स येयल्यो आनी ते अदिकूय बरे भशेन काम करूंक तांकां साल्वार करूंक ते वावरूंक लागले. पूण आनी एक प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें आसलें, हें रेस्क्यू करूंक आनीकूय वेळ लागपाचो आसलो. आनीकूय 50 मायज दीस तांकां रावंक पडटलें आसलें. आनी ह्या काळार मोगाच्या भयणी भावांनो, एक अजापाची घडणूक घडटा ती म्हणल्यार हे जे 33 जाण भितर आसले तांचे मदें न्हू तांणी सगळें देवाचेरूच आपलो भावार्थ दवरलो. देवाचेरूच ते परतले. जायते तांचे मदीं केन्ना देवाचो उगडास देव करूंक ना सत घडी ते देखून देवाचेर विश्वास दवरूंक लागले. आनी 69 दिसां उपरांत तांकां ते भायर काडले ते मिनांतले. आनी जेन्ना तांचे लागीं विचारलें ते सगळे खुशाल बरी जावन म्हणटाले आमी घडये 33 आसले खरे, पूण देवा बरोबर आमी 24 जाण आसले. देव आमचे बरोबर सदांच आसलो ह्या दिसांनी. वय मोगाच्या भावन भयणो, आयची वाचपां आमकां तेंच करतात, तेंच उगडास करतात. आमी जायते फावटी काळोखांत आसतात. हे कामदार जे काळोखांत शिरकोन उरले जमनी पंदा, जायते फावटी आमी तसलेच अजाच्या भारार काळोखांत आमी आमच्या जिवितांत येताच, काळोख येताच, जायते त्रास येताच. पूण आयचें वाचपां आमकां सांगतात की आमी कितलेय काळोखांत आसूं, कितले त्रासांत आसूं, देवाचो उजवाड आमच्या जिवितांत येतलोच. देव आपलो उजवाड आमच्या जिवितांत फांकयतलोच. आनी हेंच आमकां उगडास कोत्ता की आमकां भरवंसो फुटयना हो ह्या विशयाचेर आमकां उगडास कोत्ता. जेजू आपलो उजवाड आमचेर फांकयत आसा. कितलींय आमचे त्रास येवं दी, पूण देव आमचो आपलो उजवाड फांकयत आसा. आनी आमकां तें पयले वाचपानूय मेळटा. आयची वाचपां तेंच आमकां दाखयता. इसायास प्रवादी आमकां म्हणटा काळोखांत चलतले लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. हेंच आमकां जेजू नव्या करारांत तें साकार करून दाखयता. तो जावन आसा तो उजवाड. मोगाचे भयणो, इस्रायलाचें जें उत्तरेचें जें राज्य आसलें तांकां जायते धमकी येताल्यो दुसऱ्या देशांतल्यान. तांकां तांचेर सदांच झूज मांडूंक तें आसलें. आनी ह्या वेळार इसायास प्रवादी तांकां म्हणटा भिवू नाका, तुमकां एक उजवाड येतलो, ह्या काळोखांत एक उजवाड येतलो. आनी हो व्हड उजवाड आमकां जावन आसा जेजू. शिवर्तमान देखून आमी पळयता जेजू आयज गालिल्यांत वयता. गालिली शार देखून थंय देखून जायतो लोक काळोखांत, जायते लोक त्रासांत आसले. थंय तें सेक्युअर आसूंक ना. तरी आसतना थंय जेजू येता आनी तांकां एक उजवाड कसो जाता. गालिल्यांत झूज मांडपाचें तांकां धमकावण्यो बी येताल्यो, पूण जेजू जीव दिवंक तांकां थंय आपणाचें आसणें तो दिता. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू आपलें कार्य सुरू करता आनी तो म्हणटा की हे भाशेन तो प्रवचन करूंक लागला, जीव बदलात कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. आयज आमकां दर एक जाणांक मोगाच्या भयणी भावांनो जेजू आमंत्रण दिता.
आपणाचेर विश्वास धरूंक आपणाचेर बावर धरूंक आमचें जिवीत काडूकी वो आमचें जिवीत अजाचे भारार आसूं आपणाचेर दोळे मारूंक आयज जेजू आपयता. आयज आमी पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भिडयल्लो आयतार समारंभता आसतना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंकूय आयज आमकां उलो केल्लो आसा. आमच्या जिवितांत जेन्ना कितें वायट येता जेन्ना कितें जाता बरें जायना तेन्ना आमी देवा लागीं येतात. पूण जेन्ना आमी हे त्रासांत आसता तेन्ना आमकां सगळेंच रोखडेंच जाय. पूण देव आमकां आपल्या उतरांत आमकां घोटाय दितात. आमी जायते फावटी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक फाटीं सरतात. आयज देव आमकां हेंच आपयता न्हू आमकां आपल्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी ताकाच तातूंतल्यानूच आमकां ताचो तो उजवाड दिसून येतलो. जेन्ना आमी ताचे लागीं वेळ सादतात ताचे उतराचेर नियाळ कोत्तात वेळ सादतात तेन्ना आमकां तो ताचो उजवाड दिसून येतलो. म्हज्या भयण भावांनो आज जेजू म्हणटा ते भशेन जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत खरो उजवाड मानून घेतात तेन्ना म्हज्या भावण भयण आमच्या जिवितांत सगळें बरें जाता. होच प्रश्न आमी करुया आमी तयार आसात काय जेजूक आपणावन घेवंक. जेन्ना आमच्या जिवितांत असले परिस्थिती येता तेन्ना आमी ताका पयलो जागो दिवंक तयार आसात काय हो प्रश्न आमी करूंक गरजेचो. आनी आमचो जबाब होय जाल्यार आमकां होय बिस्तोच न्हय पूण जेजू सांगता ते भाशेन जेजू म्हणटा ते भशेन जिवीत बदलात म्हणजे कितें आमच्यो आदल्यो चाली रिती सोडून आमचें आदलें आख्खें जिवीत सोडून नवे जिविताक आमी वेंग मारूंक तयार आसात काय हेंच आमकां आयज जेजू करूंक आपयता. आयच्या दुसऱ्या वचपान देखून भाग्यान पावलो आमकां म्हणटा आमी देवाच्या आत्म्याचेर जेजूच्या आत्म्याचेर चलूंक जाय. एक मनाची आनी एक मोतीची जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. केन्ना म्हज्या भयण भयणो आमच्या जिवितांत जायतो काडूक येता तो देव आमकां तातूंतल्यान वचोंक दिता कित्याक तातूंतल्यानूच ह्या काडकांतूच आमकां तो उजवाड दिसून येता. ताकाच लागून तो आमकां वचोंक दिता तेन्नाच आमी देवाक ओळखूंक पावताय. जायते फावटी आमी निराशी जातात आमी देवाचेर शिंटात पूण तरी आसतना देव आमकां तातूंतल्यान वता कित्याक तातूंतल्या वरवीं आमी ताचे लागीं येवंक. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया आनी पळोवया आमी जायते फावटी असल्या परिस्थितीन सांपडलेलीं आसात. आमी आमचें जिवीत देवाचेर समर्पिल्लें आसा वो आमी आमचेच पदवेचेर आमचेच शक्तीचेर आमी घातलेलें आसा तें आमी नियाळ करुया. आयज जेजू येता ह्या घालिलेच्या दिसान देखून शारान देखून तेन्ना लोक काळोखांत आसलीं तांकां तो एक उजवाड जाता. आमी होच भरवंसो धरूंक गरजेचो. जेजू येतलो जेजू येता जेन्ना आमी त्रासांत आसतना जेजू आसात आमच्या बरोबर हो भरवंसो आमी धरूंक गरजेचो. आयज नियाळ करता आसतना आमी आमचे जिवितांत नियाळ करुया आनी देवा लागीं कृपा मागुया आमच्या ह्या काळोखी जिवितांत तोच खरो उजवाड जावंक. आमी आमचे पदवेचेर न्हय पूण जेजूचेर आमी वाट धरूंक जेजूचेर आमी भरवंसो धरूंक हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.